पहिली गजाल हांव मानता की जितले कॅन्डिडेट चड तयार जाता तितले हेल्थी जाय. आता काँग्रेस पक्षाची तिकेट दिता आसतना एक प्रोसिजर आसा. हांवें सांगलें हांव आतां 7 खेपे इलेक्शन निवडून आयिल्लो आसा, पूण तरी आसतना हांव सांगपाक शकना की मडगांवांतल्यान हांवूच कॅन्डिडेट जालो म्हणून अशें सांगपाक शकना. हांव काम करपाक शकता, पूण तिकेट दिता आसतना प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसतली, मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आसतली, मागीर पार्लमेंटरी बोर्ड आसतलो. अशा पद्दतीन तिकेट जाता. मागीर कदाचित 4 नांव वता, 5 नांव वता, सगळे पळयतात. मागीर गरज पडल्यार ते सर्वे करतात आनी तातूंतल्यान कोण कॅन्डिडेट बरो हे पळयतात आनी अशें करून पद्दतीन तिकेट फायनलायज जाता. आता एक गजाल खरी की हांव मानता की लास्ट मिनीट तिकेट दिवपाक जायना. कारण गेल्ल्या इलेक्शनाक आमी पळयलें की थोडे तिकेटीक 18 दीस 20 दीस आसतना डिक्लेअर जाल्या. तांकां कॉन्स्टिट्युशन ती भोंवपाक मेळना. ह्या खेपेर आमी आमच्या पक्षाचे इन्चार्ज आमचो दिनेश राव हाचे कडेन सगळ्यांचे एकमतान सांगलां सगळ्यांनी. तो ब्लॉक मिटींग अटेंड करता, इवन कुडचड्यार ब्लॉक मिटींग अटेंड करपाक येता. सगळे ब्लॉक आनी आमी 3, 2, 5 कितल्यो ब्लॉक मिटींग अटेंड केल्या. नॉर्थाक 3 कितले गेल्या, सावथाक 2 गेल्या. ते सगळे ब्लॉक मिटींगेक कार्यकर्त्यांनी एकमतान ताका सांगलां तुम्ही मिनिमम 2 महिने तरी पयलीं कॅन्डिडेट फायनलायज करा. थोडे जाण कशे आसता फक्त तिकेट सोदपाक म्हणून येता, अशें ना. यू हॅव टू बी कमिटेड टू द पार्टी आयडियोलॉजी. हांव काँग्रेसमॅन, हांव काँग्रेसी बरोबर रावतलो.